Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेले तुमचे कितें आहा ते डायरेक्टरा कडेन उलया म्हणून आमचे ते टॅक्साचे ते सगळे तशेंच आहा आमी ते आजुनूय टॅक्स बी तसोच फारीक करता. दुसरें म्हणजे आतां जी पळय चवथ सगळी लागीं पावली आमी सामके जाग्यार बसलेले आसा. तेजे प्रमाणे आमी आयज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्टाक लेटर केला. इन्शुरन्स हे सगळे टॅक्सी मोटरसायकल ट्रक तेंचे सगळ्याचे वतीन आमकां कितें तरी दिवचें अशें आमी ही कॉरस्पॉन्डंट केल्लें आसा. तर तांणी आमकां आश्वासन दिलां फक्त करता म्हणून सगळें, पण जे आमी जितले करस्पॉन्डन्स केल्ले आसा आतां पर्यंत ताचेर कांयच ताजो रिप्लाय असो आमकां येवना. आतां ते TPI सिस्टमीन जे फिटनेसी करूंक सोदता गाडयांची की गाडयो पयलीं मॅन्युअली सोडून पयलीं ते एक टॅक्निकली एक 6 लेन्स करता, मागीर लेनी भितर वचून तेंचे आपले कंप्युटराचेर सगळे फिटनेस व्हेरीफाय करतले गाडी कितली फिट आहा. एक गाडी फिटनेसाक अपॉयंटमेंट घेवप आनी ती सारकी प्रॅक्टिकली फिटनेस करून घेवपाकूच 2-2 महिने 3-3 महिने वयता. तितून गाडयेकारांचो खूब लॉस जाता, बँकेचे इन्स्टॉलमेंट्स बाकीच्यांचे, त्या खातीर त्यो गाडयो ऑफ रूट उरता आनी खूब कॉम्प्लिकेशन आसा. बसवाल्यांचे दुसरे टीमीन आझाद मैदानाचेर फिटनेस सर्टिफिकेटीचो मिडिया कडेन इश्यू काडलो. जर फर्मागुडी हे टेस्टिंग सेंटर जर येयले जाल्यार जवळ जवळ पेडणेच्यान किंवा काणकोणच्यान जर बस घेवन फर्मागुडी येवची पडली पासिंजर जवळ जवळ 70 किलोमिटराचें अंतर आसा आनी हेचेर डिझलाचो सगळो खर्च जो आहा तो ट्रान्सपोर्टराक करचो बस मालकाक करचो पडटलो. तसोच जी फी पळय आसा पासिंगेची ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आमी जी भरता ती आमकां भरचीच पडटली. 400 रुपया 600 रुपया कितें आसा पळय ते, पूण प्लस तेंची आनी फी टेस्टिंगाची बसी फाटल्यान 1000 प्रत्येक बसी फाटल्यान आनी टॅक्सी फाटल्यान 600 रुपया आनी 400 रुपया मोटरसायकल आनी रिक्षावाल्याक भरची पडटली एडिशनल. आसा ट्रकवाल्या मोटरसायकलवाल्या टॅक्सीवाल्या आनी बसवाल्या आमचे बाकीचे आहा तांकांय सगळ्यांक उलो मारता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो विशय समजून घेवचो आनी हेका खंय तरी विरोध करपाक फुडें सरचें. कित्याक हे PPP जे प्रकरण पळय आसा हे खंय तरी आमकां सगळ्यांक काबार करपाचें प्रकरण आहा. हितूनच्यान कसलोच हितून कोणाचो फायदो जावपाचो ना. जर फायदो जातलो जाल्यार तो फक्त सरकारांतले कांय पळय ज्यो व्यक्ती आहा पळय तेंचो फायदो जातलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.